आयज मिटींग मारपा कारण म्हटल्यार जे आयज मिडिया जे पेपर हाचेर वयल्यान आमकां कळोन येयलां की कोर्ताली जे शेतकार भावांची भयणांची जी लुगार वयता ताचे वयर ते PWD एक्सटेंशन करपाचें आसा म्हणून ताका लागून आमी आयज मिटींग मागपाचें कारण जावन आसा। आनी ही मिटींग आयज आमी जे मिडिया जे पेपर सांगता म्हणूनच ही मिटींग घेतल्या, आमकां ऑफिशियली गव्हर्मेंटान कांय धाडूंक ना। ताका लागून आमी एक कमिटीन डिसिजन घेतलें आमी मिटींग घेवया। एक्चुअली आमी डिसायड केल्लें आमी मिटींग कित्याक घेवपाची पयलीं कित्याक ऑफिशियली कांय येवंक ना। जेन्ना आमकां मिडिया सांगता ताका लागून आमी म्हणजे लोकां कडेन पयलीं विचार करूनच आमी हें डिसिजन घेना। आयज आमी एक रेजोल्युशन घेतलां जे जरी तर गव्हर्मेंट एक्वायर करपाक सोदता जाल्यार आमी सगळे शेतकार भाव जे एफेक्टेड जे शेतकार आसा ते आमी ओपोज करपाक हें रेजोल्युशन घेतलेलें आसा। आनी हांव मागता आमच्या गव्हर्मेंटा लागीं आमची जी इतली 245 टेनट आसा हे शेतकार भाव भयणांक जायत 40 वर्सां सुमार जालीं जे लँड एक्वेशन केलें हायवे जे शेताचे आमचे कुडके केले जे कोंकण रेल्वे 20 वर्सां सुमार जाली कोंकण रेल्वे येयली तातूंतय आमचे शेताचे कुडके केले। हांव म्हणटा जे शेतकार आमचे भाव आसा ते सदांच म्हणटा ही शेताची आमची सगळीं फाट घातल्या म्हणून हांव मागता गव्हर्मेंट म्हणटा शेतां करची म्हणून लोक शेतां आमी कशें करपाचे जी शेताचे कुडके करून उडयले। हांव मागता आमच्या गव्हर्मेंटा लागीं जी आमची शेतां आसा ती बरी सांबाळपा लागून तुमी जो आनी एक्सटेंड आसा तो करचो न्हय। हांव माग आतां कुट्टाय हायवे पळय शेतांतल्यान वयर गेला ताका आनी एक्सटेंशन जाय म्हूण ताणें पेपराचेर खाली हें केलां डिक्लेअर केलां। आतां ताणी पयलीं 40 मिटर हे रस्ते एक्सटेंशन पयलीं एक्वायर केल्लो आनी आतां ते 15 मिटर दोनी 15 मिटर लेफ्टाक आनी रायटाक टोटल आनी एक्वायर करून करतात आनी सांगतात की हो जो 15 मिटर एक्वायर केल्लो रस्तो फक्त काडून दितले माती काडून दितले फातर काडून दितले आनी तो पत्तो तुमकां रस्तो शेत रोवंक मेळटलें म्हणटा। पूण म्हाजें म्हणणें कितें जी माती पळय शेतान घातल्या ती माती एसिडीक आसता आनी खंयचीय माती तो पिकतलो जाल्यार ताका खाली वयले 10 सेंटीमीटर आसता आनी प्रॉब्लेम जातले कितले। आतां ही तर माती शेतान तर गेली जाल्यार ताका आनीक 100 वर्सां लागतली ती तिका पिकावळ जावपाक। ताका लागून सगळ्या शेतकारांचो आमचो निशेध आहा। आनी दुसरो पॉयंट म्हणल्यार आमकां ताणी हे पूल स्टार्ट केलेल्याक 1 पयसो ताणें आमकां दिवंक ना, शेतकारांक एकटे 1 पयसो पासून मेळूंक ना। हे पयलीं कोंकण रेल्वेन आमकां पयशे दिल्ले त्या फाटीं आमचें शेत गेल्लें शेत उदकान बुडलेलें त्या वक्तार आमकां पयशे दिले। हेच वक्तार ताणें आमकां कित्याक पयशे दिवंक ना ते म्हणटा कोणाचें टायटल क्लियर ना म्हणटा त्या कोणाचें म्हणजे भावाची डिस्प्यूट आहा म्हणटा। पूण ते पडी जर जाल्ले जाल्यार हे पडी कित्याक जायना हो आमचो दुसरो पॉयंट। तिसरो हो जो प्रोजेक्ट पास करचे पयलीं सर्वीस रोड तांचो थारावचो पडटा आनी सर्वीस रोडाक ताका पयशे मेळटा आनी प्रॉब्लेम जाला कितें आतां हो खंयचोय जो घर काडटलो खंयचो प्रोजेक्ट येतलो ताका पयलो प्लान करचो पडटा। आतां हो प्लान करनासतना मास्टर प्लान करना प्रोजेक्ट जालो पास कसो